सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाकात वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्याक सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये अंकवार मरिये मरिफात ससनाचे जिनियेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एक खंतेर्स सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टनाच्या आमच्या बापा भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळड्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आता मौनपणे पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक
आमकां आमी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. एका सुत्रांताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजा की बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून खते कोणी करपाचो सुम्या समोर येता ताची कृत्या मतीत आटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव बहिणीनो, आम्ही पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक तयार जावन हे नोवेनाचे दीस सरता. कशें आमकां सविणीच्या मुखेलपणान आपोस्तोल सांगाता मेळोवन मागण्यान ध्यानान वरेसावन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आनी पवित्र आत्म्या खातीर मागोन आसलोले आनी पेंतेकोस्ता दीस त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन तांचें पोरणे सैम नपैज जालें, तें परिवर्तन जालें, क्रिस्ताक साक्ष तांणी दिली. ह्याच प्रमाणे आमी ह्या दिसांनी आमचें पत्की सैम रडोवन नवी जावंक आनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक आमी देवालाची कृपा मागया. आमी आदारल्या सर पथकांचो उडास काडून देवालाचें माप मागून ह्या मिसांत पावते वरी वांटो घेवच्या खातीर आमकांच आमी तयाराय करुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बघेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आणि सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मदें वेगळा सार हाडटात त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदवण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आनी वावरूंक आमकां बोल दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागता येतली आनी हिंडाक ग्राशितली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सैत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्यांक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सौम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सत्यवंत म्हूण येत. कोणी मनशाच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांगराक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजा पुरते ह्याच म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमक करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हूण सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सक्टां सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्यां रडले आनी वेंगमान ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हळ्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुझें बळ कळीत कर. आमचे पसत आदिमागा केल्ली अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येव. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळात हांव मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया. तसो ताळो गडगड्या सारको गाजता. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. इस्रायलाचेर परजळता ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ दिता आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. Alleluia.
तुझे उतर सुमया सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली दिश्ट सर्गाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक म्हाका तुवें दिलें तांचे सवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें सिद्धी जावच्याक जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो देश करता. संवसारांतल्यान तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यांत. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयतले जावच्याक तांचे बसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो हो वांजेल जावन आसा जेजूच्या साचे दोतपणाचे मागणें. हें निमाण्या जेवणार घडलेलें जावन आसा आनी जो हांव मात्र ह्या विशयांत उलयतां. 17वो अध्याय. जेजू मुखार पळयता आपणाचे तशीच मुखली इगर्ज माता. ताणें पवित्र एवकारिस्त घडलो आनी थोडी वरां मात्र ताका उरल्यांत आनी त्या वेळार हो आपुरबायेचो संदेश मागणें इगर्ज माते खातीर तो करता. आनी हातूं एक आमी स्पश्ट समजूंक जाय की जेजूच्या त्या निमाण्या जेवणांत 8 आपूण आसात 2 संगत्यो. एक तो पोर्नो टेस्टामेंट म्हणजे देवान मोजेन केल्लो तो करार रद्द करता आनी मुखार तो करार ना. कित्याक म्हळ्यार जेजून आपल्या रक्तामासान आनी जेवणान नवो सल्लो नवो काळ प्रारंभ केला. हें आनीक भोव स्पश्ट आमकां दिसता की निमाण्या शुक्रारा जेजू कुर्सार मेलो म्हणटा आसतना देवळांतलो पडदो 2 जावन पिंता वयर तावन सकयल म्हणसर. त्या देवळाच्या पडद्या फाटल्यान दवरिल्लें दास्तावेज म्हणजे तोरा नियमशास्त्र आनी थंय श्रेश्ठ याजकाक मात्र वचोन थंय धुंपव येता आसतलें. देखून जेजूचो सॅक्रिफीस निमाण्या शुक्रारा तो कुर्सार मेलो म्हणटा आसतना जेजूच जावन आसा ती शेळी आनी ताच्या उपरांत हें देवाळ आनी तो आदलो सॅक्रिफीस आनी मुखार ताका अर्थच ना. तें अंत जालें आनी जेजूच्या मरणा वरवीं
एक नवो काळ उदेलो. उपरांत एव्हांजलिस्ट म्हणटात भुमीचेर काळोख पडलो आनी जेजू मेल्ल्या मदें देंवलो. म्हणजे काळोखा उपरांत कितें येता? पास्क परब. जेजू जिवंत जाता. देखून एक नवो संवसार जेजू आपल्याच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तो आसा करता. ती परनी परसां, मोयजेची परसां, आदल्या काळाची परसां जेजूच्या सॅक्रिफिक्सा मुखांतर नपयत जाता. पर्दो समेत दोन पिंजलो आनी 2 वांटे जालो. त्याच प्रमाणे परनी समज समता आनी नवी समज आसा जाता. पुनर्जिवंतपण. मागीर आनी एक पवित्र पुस्तक सांगता कितें म्हळ्यार वांजेल थंय भूंय काम जाली आनी मस्त कुडी दिसल्यो. आतां अर्थ कितें तें म्हणटा आमी अपोकॅलिप्टिकल लिटरेचर. म्हणजे जेजू ताचे पयले मेल्ल्या सर्वांक तो भेटता. मेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो म्हणटा आमी. तांकां तो ताचे सांगता पुनर्जिवंतपणाच्या जिवितांत तांकां वांटो दिता. कित्याक जेजू मेल्लो सगळ्या ताच्या फुडें मेल्ल्या खातीर आनी ताच्या उपरांत येतल्या खातीर. देखून तो मेल्ल्या मदें देंवता आनी तांकां समेत तो जीव करता परत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्याक तयाराय करून आसा. पवित्र आत्मो येवन आपोस्तलांचें जिवीत ताणें आदलें जिवीत भस्म करून तांकां नवी केली. पेंतेकोस्ताच्या दिसा सांत पेद्रून एकाच सर्मावर 3000 लोकांक ताणें बौतिस्म मेळशें केलें. तर आमी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन आमचे पोरणे पातकांचे सैंब नाश करून जेजूचो स्पिरीट आनी पवित्र आत्मो घेवन आमी नवी मनशां जावया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या देवाक सरस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंच स्लापलेलो तो याज्ञ आमी तुका समर्पिता. तूं तो मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभ्रमता. त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सोडवणदारान जोडलेलें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. वयशामी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या सिसांक दिश्टीक पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून ससनाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीं तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय, उत्सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावाट तसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाता, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाता, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जन्मपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुर्य देवाचे माये सांगाती, भगेवंत, धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
जिवन जाल्लो तोस्तुचो सोमी आमचे सांगता आसा. जेजू बरोबर ताणें शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगसितां तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आपले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ताच्या ह्या जेवणाक आज आमी आपयल्यान समेस्त सुभागी. पूण तुज्या उतरान सुभाग्य मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां माय मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येद्या वर्तें देणें जोडूंक पुर्तय कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोनयास क्रिस्त ते शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Шепоточен, поведет